हुस्क्या कोती स्वता तुका खुशालपणा स्वता तुका सगळे कडेन स्वता तुका दिसा पातोड उदेताना काळजांतले उदकां स्वता आयच्या दिसा जेसर बोजोन तुका धन्य ते भेटयता दिसा पातोड उदेताना काळजांतले हे उदकां स्वता आयच्या दिसा जेसर बोजोन तुका धन्य ते भेटयता. मोगेच्या बाबड्यान आनी भुरग्यांना व्हरतो सांगात तुमगे मेसेजच्या बलिदानाक देवान आमकां परत सांगाता हाडला. ह्या आयतारच्या बलिदानांत आमी बगिता जाता आसतना चड आनी चड नितळ आनी पवित्र जावच्याक आपोवणें आमकां दिला. देवाकार दिव्या हें आपोवणें आमकां दिल्ल्या खातीर स्विकार करया आनी पवित्र इंद्राच्या नांवे मेसेजचें बलिदान माय मोगान संभ्रमया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. जेजू क्रिस्ताचे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आमी आमच्या जिवनांत रक्ता मांसाच्या वडण्याचेर जैत व्हरोन नव्या जिवितांत मुखार सून वेचाक पवित्र स्थानांत आमकां मेळिल्ली सकत ती सदांच जियोवच्याक ह्या आयतारा आमकां आपोवणें दिलां. रक्ता मांसाचे वंदवणें आमच्या संवसारचे पयस सरता आसतना जेजूचे रक्ता मांसाची सकत आमचे थंय दरबस्तमापान भरच्याक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी पवित्र तरान बगिता जावया. एक मिसाचें बलिदान जावन आसा. मगच्या भावना आनी भयणीनो, सगळे आमच्या वंदवण्याचे जैत व्हरच्याक आमकां मेळची भोव आपुरबायेची सकत. ती सकत आमी स्विकार करता आसतना आमचे थंय असली पातकां पयस सरोवन दी म्हणून आमी सांगता मागया. हांव पातकी सर पददा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरोवन सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सरोवन वायट धरून आनी बरें सणून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच ओंकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंतीकात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदता देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकलूतको सोमिया काकलूतको क्रिस्ता Somia kaklutko, Somia kaklutko. प्रार्थया सपददार आनी आमच्या मोगाच्या बापांक वर्त्या जिवितांत सदांच जियोंक आमच्या रक्ता मांसाच्या वंदवण्याचे जैत व्हरोंक तुवें आमकां अधिकार दिलाय. तो अधिकार आमचो न्हय तुजो करून सदांच वर्त्या परगड जिवनांत तुका खरें सक्सी जावन जियोवच्याक आमकां आपोवणें दिलां. हें घेतलें आपोवणें बऱ्या तरा मुखार सून व्हरोंक आमकां जाय जालें बळ दी. आमी मागता आमच्या सगळ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव जो जशें बापा सवें पवित्र आत्म्या सांगता जियेत आनी राजवट चलयता
सस्नाच्या सस्ना. आमेन. पयलें वाचप एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. म्हणटोच तांकां संदेश दिवन सांग, सर्वेस्पर देव अशें सांगता, पोरजे म्हजे, आतां हांव तुमचें फोंड उक्तें करूंक वेता आनी तुमच्या फोंडांतली तुमकां भायर काडूंक वेता आनी परतून इस्रायलाच्या देशांत तुमकां पावयतलो. पोरजे म्हजे, हांव तुमचें फोंड उक्तें करतलों तेन्ना आनी तुमकां फोंडांतली भायर काडटलों तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गमून येतलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी नव्यान जिवन जातल्यात आनी हांव तुमकां परतून तुमच्या खाशा देशांत पावयतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. देवाचो उडोपकार. सर्वेस्परा सोवे आसा काकलू, संपूर्ण सुटका ताचे तावनून येता. सर्वेस्परा सोवे आसा काकलू, संपूर्ण सुटका ताचे तावनून येता. पाताळांत सुम्या हांव तुका बोब मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो, तुजे काची दिवून दी म्हज्या घालत्या विनतीच्या ताळ्या. सर्वेस्परा सोवे आसा काकलू, संपूर्ण सुटका ताचे तावनून येता. तूं सोम्या जर कोटे पडलेकशी, सोम्या तुजे मुखार रावात कोण, तुजे लागीं आसा देखून पातकाचे बोगसाणे. आमकां आसा तुजी बेबोगती. सर्वेस्परा सोवे आसा काकलू, संपूर्ण सुटका ताचे तावनून येता. म्हजो आत्मो सोम्याची वाट पळोवनूच आसा. ताच्या उतराचेर म्हजो आत्मो बरो वचून रावला. केन्ना फांती जायत म्हूण बारेकार आशेवन आसता. ताचे वनसोड म्हजो आत्मो म्हज्या दनयाक आवडून आसा. सर्वेस्परा सोवे आसा काकलू, संपूर्ण सुटका ताचे तावनून येता. हे इस्रायला, सोम्याची वाट पळोवन राव, कित्याक ताचे लागीं आसा काकलू. संपूर्ण सुटका ताचे तावनून लाभता. तोच इस्रायला तिच्या सरकटेपणांतली सोडयतलो. सर्वेस्परा सोवे आसा काकलू, संपूर्ण सुटका ताचे तावनून
तावनूच येता सर्वेस पोरा सोवे आसा काकलू संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच येता. भागिवून पावलून रोमकाराक बरयल्लें चिटी वेलें वाचप. मनशा सोयंबाच्या वोंडोवण्या पोरमणे चलतात तांचे देवाक मानो नजो, पूण तुमचें जिवीत मनशा सोयंबाचे वोंडोवण्या पोरमणे न्हय. देवाचो आत्मो तुमचे सोवे तिकान करून जियेता म्हणटोच तुमचें जिवीत आत्म्यान चलयलोलें जिवीत. खरेंच ज्या मनशा सोवे क्रिस्ताचो आत्मो ना ती क्रिस्ताची न्हय. पूण जोर क्रिस्त तुमचे सोवे आसा तुमची कूड पातकाक लागून मोरतली जाल्यारूय तुमकां कित्याक देवान तुमकां प्रमाणीत केल्यान जिवीन दवरून तुमचे सोवे आत्मो आसा. जाणें जेजूक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवण केला ताचो आत्मो तुमचे सोवे तिकान करून आसा. अशें जाल्यार जाणें जेजू क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवण केला तोच तुमचे सोवे जियेतोल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्यो विनाशी कुडी नव्यान जिवंत करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचो उपकार. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बोरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बोरी राया. हांव पुनर्जीवन पोळ आनी जीव म्हणटा सोमी जो कोण म्हाका सत मानता तो ससनाक मोर सोना. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बोरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बोरी राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. सुमिया तुजो मोगाचो इश्ट पिडेंत आसा म्हणून भयणांनी जेजूक सांगोन धाडलें. ही खबर आयकतच जेजू म्हणालो ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्हय तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडावची आसा. देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाभोंक आसा. जेजूक मार्तसो आनी तिचे भयणी मरियेसो आनी लाजरसो मोग आसलो तरी लाजर पिडेंत आसा म्हणली खबर मेळ्ळ्या उपरांत जेजू आसलो ते सुवातेर आणखी 2 दीस रावलो. उपरांत ताणें आपल्या सिसा लागीं म्हळें येया आमी जुदेयाक पाटी या. जेजू येवन पावतना लाजराक पणान दवरून 4 दीस जाले म्हण ताका कळीत जालें. जेजू येता म्हण आयकतच मार्ता ताका मेळोंक म्हण फुडें गेली पूण मरी घराच रावली. जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें सुमिया तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नातलो. पूण आतां जाल्यारय देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हण हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें तुजो भाव जिवांत उरतलो. मार्ता म्हणाली तो निमाणे दिसा पुना जिवनपणा वेळार जिवांत उरतलो म्हूण हांव जाणा.
जेजून तिका सांगलें, हांवूच पुना जिवनपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यार येतलो, आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमंता तो सशनाक मरसो ना. हे तूं सतमंताय? तिणें जाप दिली, वै सोमया, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तोंच म्हणून हांव सतमंता. ती आनी तिचे सांगाता आयले जुदेव रडतात तें पळोवन जेवचें काळीज कळवळ्ळें आनी तो सुस्कारलो. ताका तुमी खंय मातयेक पायला म्हूण ताणें विचारलें. सोमया, येवन पळय म्हणून ताणें जाप दिली. जेजू रडलो. तवळ जुदेव म्हणाले, हाका ताचो कितलो मोग आसलेलो पळया. ताच्या भितरल्या तोड्यांनी म्हळें, ताणें कुर्ड्यांचे दोळे उक्ते केले तर ताच्यान लाजार मरण अशें करूंक जालें ना गाय. जेजू परत्यान कळवळांनी बरो न्हू पणसरसे आयलो. माट्या बरें आसलेले ते समाधीच्या बागलाक एक शिळा आड दवरली. जेजून म्हळें, ती शिळा पेल्यान काडा. मरण पावल्याची भयण मार्था म्हणाली, सोमया, तो मरून 4 दीस जाले, येदळूच ताका गाण पडल्या आसतली. जेजू तिका म्हणालो, तूं सतमनसी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां न्ही. तितल्यार ताणी ती शिळा काडली. तवळ जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हळें, बापा, तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानता. सदांच जाल्यारय तूं म्हाका आयकताय म्हणून हांव जाणा. पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हणून हांगा भोंवती उबो आसलेल्या लोकां सतमनच्या खातीर हांव अशें उलयतां. इतलें म्हणटाच व्हडा ताळ्यान लाजरा भायर ये म्हणून ताणें बोब मारली. मेल्लो मनीस भायर आयलो. ताचे हात पाय पाळी आनी रेवडायिल्ले आनी ताचे मुखामळ लेसान गुटलायिल्ले. जेजू म्हणालो, ताका सोडया, तो वचो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, प्राचीत काळ संपोवन येवन आसा. अशें आसा म्हाका उडास येता. एकली भक्तीन म्हळ्यार देवाच्या वर्त्या मोगान बरयल्ली स्त्री मरण पावली खंय. आनी मरण पावल्या उपरांत आमकां कळीत आसा ते पेद्रूच्या दारवट्या लागीं आमी वचोंक आसा. आनी ती पेद्रूच्या दारवट्या लागीं गेली आनी पेद्रू कडेन म्हणा लागली, हांव आयल्या, खंय वच जाय म्हूण म्हाका सांग. पेद्रून तिका एक चॉयस दिलें. पेद्रू म्हणा लागलो, खंय बाये, तुका एक चॉयस आसा. हांगा जावन -7 गेल्यार लिफ्टार थंय कोण आसा. हे आतां तूं +7 आयल्याय हे सर्गाचो दारवटो जावन आसा. तुका खंय वचोंक जाय, चॉयस कर म्हळें. तर ती चिंती लागली आनी म्हणा लागली, खंय कशें हांगा दारवट्या लागीं आयल्या न्हय, हांव ताच्या बदलाक हेपटी कोणा वचोन पळोवन येता. आनी पेद्रून म्हळें, 3 दीस मात, 3 दीस उपरांत तुवें फाटीं येवंक जाय. ताचे उपरांत तुका सरकार थोडो वेळ आमी दिताले. आनी अशें आसतना त्या पेद्रून तिका लिफ्टा भितर घालें आनी -7 दामलें. सीदा गेली ती -7. आनी थंय लिफ्ट ओपन जाताना खोलो स्वागत, तिका व्हरतो स्वागत. सगळे जाण म्हणूंक लागले, वेलकम बाय, ये. हिचें नांव जावन आसलें सेलीन बाई. आनी अशें आसतना तिका बारीत खुशी. हांगा इतलें बरें वेलकम दिता, तें एकलो वच बसून आलो पेद्रू. आनी अशें आसतना तिका भितर व्हेलें. भितर व्हरून पळयता कितें कोणान पळय जाय कोलो नाच कले DJ कले सक्कडी गमत कुशलाय हांसो खेळ. आनी 2 पारां ती पावली सादारण 11 वरां सकयल. 2 पारां पळयतना जेवणाचे मेज मांडून दवरला. खोल ही जेवणां पाकवाणां सक्कडी आसात. आनी जायते जेवली आनी पळयता कितें आनी गेल्ले गेल्ले सगळे जाण उलयतात, हसतात, खेळटात. ताबासो तिका. आनी सांजेच्या वेळा परत जेवण जाले उपरांत दिल्लें DJ घालें आनी ती नाचली. आनी 3 दीस बरें करून थंय करशिल्लें तिणें. 3 दीस जाले उपरांत पेद्रून म्हळें, +7 तुवें येत जाय. आतां ती हळटार बेजारान म्हणल्यार बरें भायर आयली. भायर येवन लिफ्टार गेली. +7 दामलें. थंय पेद्रू लागीं वता. पेद्रू म्हणा लागलो, कसं जालें? कळ्ळें जिवन पेद्रू, कशें तें गमत खुशालाय कळिता तुका, सुसेगाद जालें म्हाका. आनी अशें आसतना पेद्रू म्हणा लागलो, ये बाय, हांगा एक 3 दीस राव. आनी 3 दीस रावले उपरांत तुका चॉयस कर येत, हांव परतून तुका चॉयस दिता म्हणा लागलो. आनी ती गेली.
सरकार वताना कितें सगळे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणा लागले, एकामेकाचे मुखामळ पळयतात आणि अशें पळयत आसतना ती म्हणा लागली, हें कालें मौन शांत, कोणूच काय एक नासना गद्दल आयना खुशाल आयना कांय संभ्रम दिसना न्ही. अशें आसतना ती 3 दीस कशेंय काडले. आणि आता पेद्रू म्हणा लागलो, बाय हांगे सेलीन बाय तुजें चॉयस कितें? पेद्रू म्हाका नाका हें, हांगा कांयच उलयना ना, दोगीच बसता ती बुरा आसतात तितलेंच, म्हाका अशें केलो सो -7 जाय म्हणा लागली. पेद्रू म्हणा लागलो, पूण परत वयर येवंक जायना, एपणी तूं गेलें जाल्यार जालें. आणि आता पेद्रून तिका लिफ्टार बसयलें आणि सीदा -7 गेली. -7 दार उक्तें जाताना कसली गम्मत खुशाले आसा कोण म्हण चिंतून आयिल्ल्या सेलीन बाय कितें राखून आसलें तेव्हा कॉल एक आसा तूं पळयता विद्रूप दिसतात. 2-3 जाण ते लिफ्ट लागीं तिका खाण्ण ओडले ताणी. त्या दीस कोलो स्वागत खाण्ण ओड तिका हेमकोणाच्या भितर खाण्ण उडयलें. उडयले उपरांत थंय पळय जंय उजो लाश्चे किकरटो बोबाट कोली आणि सगळे जाण तिका काड लगड काड मार म्हूण सांगतात. हिका बारीस सरप्रायज जालें. ही म्हणा लागली पोर हांगा आयिल्ली इतलें बरें आसलें आज कालें जालें. आणि ती सीदा गेली असा न्ही कमांडर लुसिफेरा लागीं वचून म्हणा लागली, हळे बाबा पोरां आयिल्लीं कळली गम्मत आसलें कितलें बरें आसलें आनी आज कितें जालें. हांव सरकार वचून 3 दीस जाले ताचे उपरांत पाटी हांगा चॉयस करून आयल्या आनी परमनंट हांगा रावचें म्हण आयल्या, पूण तुमची परिस्थिती पळयता म्हाका बारी बेजार जाता. लुसिफेर म्हणा लागलो, सेलीन बाय भिये नाका, ते 3 दीस कोणाक एडवर्टायजमेंट तुका भितर येवच्याक, हाचे उपरांत तुका एडवर्टायजमेंट मेळना. आता परिस्थिती अशी आसा की हांगा तुका किकराट बोबाट आणि उजो मात मेळटालो म्हणा लागले. जायते फुडें आमी कितें करता मोगाच्या भान आनी विनय रक्त मासाच्या वंदवणे देखून आमी कितें कितें करूंक वेता. आमची कूड आसा म्हणून आमी जाय जाल्ल्या बरी त्या रक्त मासाच्या वंदवण्याक बली जाल्या जाल्यार आमी नासाच्या वाटेक आसतल्या कोणाक लागीं सरतल्या. कित्याक रक्त मासाच्या वंदवण्याक बली जायनाका म्हणटा जोआंचें पयलें पत्र 2 अध्याय 15, 16, 17 वळ इतल्या आपुरबायतरान आमकां सांगता रक्त मासाच्या वंदवण्याक भला नाकाच. ह्या संवसारी वस्तूंच्या आणि संवसाराचो मोग करशे जाल्यार देवाचो मोग तुमचे थंय आसचो ना. त्या पोकळ दौलत सांगता ताच्या फाटल्यान वचनाकात. दोळ्यांच्या पुस्तलोणेक तुम्ही वळाक जावन तुमचे जीवन पिडार करिनाकात. त्या देखून जेजू माथेवाच्या वांजलान म्हणटा पळय, दोळो कुडीचो दिवो आणि तो जावन आसा खरो उजवाड आणि केदना तोच उजवाड जावन आसा दोळो काळोख जाय तर भयानक जातालो तो भितरलो काळोख. कित्याक आमच्या कुडीच्या वंदवणेक आमी सई घालचे ह्या ना म्हणचे आमच्या वयर आसा. एका दोळा सेलीन बायन पळोवन हे सर्गत म्हाका जायत म्हणून पेद्रू कडेन ओपनली तर शांत समाधानान बऱ्या तरान आसते आसली. केन्ना तिणें चॉयस करून चिंतलें रक्त मासाच्या वंदवणे वळाक जाली आनी थंय गेल्या उपरांत ती चिंती लागली म्हाका जाय तसली कुशलाय गेली आनी त्याच सजनाच्या उज्यांत सांपडली. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमकां परत वर्त्या जिवितांत वांटेली करूंक जेजू आपणांच मरोन पुनर्जीवन जालो. त्या खातीर धर्मदूताच्या कृत्यांत पेद्रू आणि जुआंव देवाची सुवार्थ प्रगट करताना ते म्हणा लागले, सनेद्रीन सभा म्हणा लागली तुम्ही प्रगट करूंक ना, जेजूचें नांव काडूंक ना. आणि ह्या वेळार पेद्रू कितें म्हणा लागलो, आमकां जेजू सोड दुसरो कोणूच ना, त्या जेजूक तुमी मरण फावो केलें, पूण मेल्ल्यांतलो तो थंयच मरो ना, तो जिवन जाला. पुन्हा जिवनपणाचो जेजू आमचो, तर म्हाका आनी तुका पुन्हा जिवनपण कितें? रक्त मासाच्या वंदवण्याक आमी बली जायनासतना बऱ्या जिविताच्या वाटेक आमी वेचाक सस्नाच्या वर्त्या जिवितान भागीदार जावच्याक सोम्यान म्हणली उतरां उडासान दवरात. जो असो वांजल 10 अध्याय 10 वळ, हांव आयलां जिवीत दिवच्याक, बरोन ओमतोच्या मापाचें जिवीत दिवच्याक. पुन्हा जिवनपण जाल्लो जेजू आमी सर्वांक दिता तें जिवीत तें आमी घेवया आनी बऱ्या तरान ह्या संवसारांत जियेत आसतना संवसारी वस्तूंचो न्ही जेजूचो मोग करया, एकामेकाचो मोग करया आनी त्या द्वारे देवाच्या मोगांत आमी वांटेली जावया. आमेन. सर्व उबी रावया आनी आमचो पावाडतो एका निजा देवा थंय उसारुया. सत्मानता देवाक सर्वदारा बापा सरकाणी तुमच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुमिया
जो पळयतात मेरे गर्भे समोरलो हांव कामरेत हांव जल्मलो 5 पेलतकाल ताणें कस असले ताका कुस्सा जडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्लो पुन्हा जिवन जालो सर्गात चडलो आनी चपद देव बापाच्या उजव्या बसला थंय ता जुयाने मेल्यांचे मनसूब करूं येतालो सतमांता पळयतात कथोलीक पयस सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बगसाणे कुडीचें जेवणपण सजनाचें जिवीत आमेन. मगळ भाव भयणीनो आमचो देव बरो देव बऱ्या जिवितान आमकां वर्सो देव आमचो जेजू पुन्हा जिवन जावन नव्या जिविताच्या वाटेंत आमकां पायलो देव. आनी ह्या वेळार आमी मागया आमच्या सर मुखेल्या बसत पवित्र सभेंत आशिल्ल्या तांणी पुन्हा जिवनपणाच्या वर्त्या जिवितांत बरोवन जेजूचो उजवाड आमी सदांच घेवन आमचें जिवन अपुरबायचें करच्याक तेजे ह्या संवसारांत जियोवच्या हर एकी भुरग्यां बसत आमी मागया मोगाच्यान. कित्याक रक्तमासाची वंदवणी अशी जाल्या की संपूर्ण तरान आमी नास जावच्याक सैतान वेडो घालना आसा कोणाक ग्रासूंचे कोणाक गिळचें म्हण तो राखोन आसा ताच्या त्या बुलोवण्याक पालो आमी बुलानासतना जेजूच्या वर्त्या मोगान बरोवन त्याच देवाचो सदांच निरंतर आराधन करून आमच्या जिवितांत बरें मागणें आमी घेवया. मागण्याची भुरगीं आमी जावच्याक आमच्या युवा जाणांनी आनी तशेंच विद्यार्थीनी मुखेल्या तांच्या फुडाराक जाय जाल्यार विंसवण करता आसतना ह्या संवसारी वस्तूंक न्हय तांच्या जिवितांत देवाचें जिवीत जडच्याक जायती बरी तयारी करून दी बरो फुडारची वाट तांकां लाबोवन दी म्हूण आमी मागता आसतना मेजा बोरी एकठांय जाल्यार तुमच्या समोर रुवा पासत आमी मागता. तुमचेर देवाची वर्ती दयाळेचे आनी मोळचे दीस लायतना आम्हा सर्वांचेर जेजूचे आमली रग सिंपडय आमकां तुज्या पवित्रात्म्यान भर आनी वर्त्या मापान तुज्या मोगाची भुरगीं जावन आमी जिविताच्या वाटेन चलोवंक आमकां पाव कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. नामचे लागी दिवूंक तुका उत्तम देणी देखून आमी ही तुझी भुरगी आखी प्रितू गतावेदी तिचे तुका समर्पिता संसारांतली सर्वांवर सोसली मोगाळ बापा घे तू मानो en samgele word une por tatan kalsi ditau galo tu kasamche he hin or म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदा देवा बापा मानतात असले जा म्हणो मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्यानी अख्ख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर देव मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा दयाळपणी ही काणीक तुका समर्पीत करता आसतना आमचे जिणे जावन आसा ह्या संवसारचे न्ही सर्गींच्या दायजाचे म्हण वळखून घेवच्याक त्या आमच्या मोतीन सदांच घेवन हे नितळ निर्मळ खाणीक आमी जावन ओपच्याक आमकां तूं पाव कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमचे काळजावो बारया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक अधीन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पदा आनी सजनाच्या देवा सरकाळी आनी सौत्या तुका दिन वासोवंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मनशा कुळाचें रचन करता आसतना तांणी नाश जायना जावच्याक तांचे सलवार जावच्याक तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत ताणिलोय ताणें आमचो असोय मोग केलो की ह्या संवसारी वस्तूंच्या मोगांत आमी सांपडनासे
नव्या जिविताच्या वाटेन चलोंक आमकां ताणें वाट तयार केली. ताच्या कश्टांनी मरणांनी पुन्हा जिवनपणा वरवींक नव्या जिविताच्या दिशेन आमकां चलयली. त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गीचो सदाळबार निरंतर गायतात तुझे मुखार. Povit, 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 povit dălparanțo सर्वेस portu, स्वर्गानी संसार पडला तुझ्या वैभवान, ओन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराची नावी येता ताका जय, ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरंच तू पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्रत्म्या दडोन ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावन ती आमकां आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें, ही तुमी समेस घेयात आणि हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सश्टी करळचें रगत फातकांच्या बक्षाने मेळच्या तुमच्या बसत आणि समेस मनशां बसत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. But what does a good forget to young? जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा जेच्या मरणसणी पुन्हा जीवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सोडोवची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूं आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास काड आणि लियो आमच्या बगेन बापा सर आमच्या गळी बापा सगळे ह्या सारखी वर्गा बाराभाव तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत करी. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तान तुज्या परचळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. या रक्तमासाच्या वंदवणे जावन आमी मेकळे जावन संपूर्ण सर्गाच्या दायजान वांटेली जावच्याक ती वाट चलोवंक आमकां तूं पाव कर. ओंकार मरे देवाच्या मागीर संगती बग्यान दमदूत आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सजण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजे माय म्हाका आमकां पाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सुमी सदांच आमकां बऱ्या वाटेन चलयता. त्या वाटेन चलच्याक जाय जालें वर्तें प्रार्थना ताणें दिलां. भक्तीन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस.
आणि आमकां ताळ्या पडों दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितां सवस्का आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्त येणे बरो शानत रेखतले आमकां तुज्या उदार काकुळती सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या दमदमळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे परमेंतिका शांती आनी एकवटान सांबाळ तुजी आतां राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन समेची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सुवे आसो वापर बैतरान संतोषान आनी उल्हासान एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकळूत खोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकळूत खोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी मोगाच्या भाव भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो पळया आमचो जेजू आमचे खातीर जीव दिल्लो आनी पुन्हा जिवन जावन नव्या जिविताच्या वाटेक पायिल्लो जेजू असो अशे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलो सामसो तूं एकलो सामसो एकलो सामसो विश्वास तूं एकलो सामसो तूं एकलो सामसो एकलो सामसो विश्वास तान लागल्या आत्म्या जेजूशी येया सुखान आसलोले जोरींतले पियोन दादोशी जाया तान लागल्या आत्म्या जेजूशी येया सुखान आसलोले जोरींतले पियोन दादोशी जाया जेजू म्हणा लागलो मारता पातये हांव नसा जिवीत आनी पुन्हा जिवनपण जो कोण म्हाका पात येता तो मेल्यारी जिवंत उरतालो प्रार्थया सर्पदर आमच्या बापा जिविताच्या देण्यान तूं आमकां भरलाय हे जिवीत भोव उंचल्या मापाचें करच्याक तुजें मांस आनी रगत काण आनी पिवान जावन दिलाय आनी त्याच प्रमाणे आमचे विनाशी कुडी नाश जायना जावच्याक तुज्या मरण आनी पुन्हा जिवनपणा वरवीं नव्या जिविताच्या वाटे आमकां पायलाय त्याच प्रमाणे संवसारा लाभता नासतना
रक्त मासाच्या वंदण्यावर जैत व्हरून नव्या जिविताच्या वाटे उठा आमकां तो शिकय. ह्या मी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे असो. आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. खरे क्रिस्तच्या वर्त्या पाऊलांनी चलोंक रक्तमासाच्या वंदण्यावर जैत व्हरून नव्या जिविताच्या वाटेक मेटां देंगोंक वचून येयात. ख्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हजो पाटलाव करू तुजी खुशी जाल्या. तुजो खुरीस उबा चलये म्हजे पाटल्या. आपणाच्या जिवासो जो मनीस मोकता आपलो जीव कोऱ्याने तो ससनाक वगडायता. आपणाच्या जिवासो जो मनीस मोकता आपलो जीव कोऱ्याने तो ससनाक वगडायता. मोगाळ पुत्रा सोवे औंखा मोरये आशीर्वादी आमकां. जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुजे दी तुजे आशीर्वाद. भगेन कुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले पापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.